हांव नितीन फळदेसाय गोवा सुरक्षा युवा मंचाचो गोवाचो अध्यक्ष। ह्याची जी प्रेस आसा ही प्रामुख्यान जो गोंयान आत्ता जो शिगमो चल्लेलो आसा ह्या शिगम्या संदर्भान ज्यो काही घटना पयलीं फोंड्या जाली आनी मागीर आत्ता जो शिगम्याचे जो मेळ सगळे चालू आसा किंवा पथकांचे सगळे ज्या भागांनी चालू आसा प्रामुख्यान दक्षिण गोंयांत त्या संदर्भातलो काही हे जे आसा ते मांडपाक आयची प्रेस आपयल्ली आसा। खरें म्हणजे शिगमो सुरू सरकारचो शिगमो चललोच आसा, पण हे जे शिगमो हांगासर पारंपारीक जी संस्कृती गोंयची जी आसा ह्या संदर्भातले जे काही तयारी प्रत्येक गांवांतली पथकां आसतली आणि त्यांचे चित्ररथ असतले या संदर्भातली सगळी तयारी जी आसा हे सगळ्या गांवांतल्या प्रामुख्य तरुणांनी हे सगळं आपले बरोचसो वेळ दिवन सगळी तयारी केल्ली आसा। आणि आमकां खबर आसा की अचानक आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर भाई यांचे देहांत झाल्यामुळे 7 दिसाचो दुखवटो जो आसा हो मनयला गेलो आणि त्यामुळे एक हे जे सगळे रथ चित्ररथ असतले किंवा मेळ असतले हे सगळे जे प्रत्येक तालुक्यांनी हे जो सगळो शिगमो साजरो करपाचो आशिल्लो हेका थोडोसो विलंब जालो, फुडें गेलो, काही दीस तेजे फुडें गेले आणि सुरवातीक तर टुरिझम डिपार्टमेंटान हो रद्द जालो अशेंच म्हटलें शिगमो, पण इतक्या महिने 2 महिने जे लोकांनी तयारी केली गांवागांवांनी तयारी केली त्या तयारीचेर पाणी फेरपाचें काम जे आसा हे सरकार करता की अशें संशय आसलो आणि मागीर सगळे कडसून आवाज उठलो आणि म्हणून मागीर 7 दीस सोंपल्या नंतर फुडले जे काही डेट्स आशिल्ले त्या डेटी प्रमाणे हे आता सगळे कार्यक्रम जे आसा ते गोंयभर चालू आसा जे काल पयलींच्यान सुरू जाले। तितलो फोंड्यान जो आसा तो फोंड्यांतलो पयलो कार्यक्रम आशिल्लो आणि त्या पयल्या कार्यक्रमाक आनी एक निमित्त काडून म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट लागू आसा अशें म्हणून 10 वरां पर्यंत तो सगळो कार्यक्रम सोंपोवपाचो, गुंडाळपाचो अशा प्रकारची सूचना ही काही जाणांनी दिली आणि त्यामुळे फोंड्या हांगा ठिकाणी मातसो बोवाळ जालो। काही पथकां जी आसा ती थोडी उशिरा जाली, काही चित्ररथ जे आसा ते उशीर जाले आणि तांकां मागीर प्रवेश त्या एकूण कार्यक्रमाक दिलो ना। खरें म्हणजे गोवा सुरक्षा युवा मंच ह्याचो निशेध करता लागला म्हणून 10 पर्यंत वेळ दिलो खरो आसा, पण त्याच बरोबर एका बाजून मात्र कॅसिनो सारखे हे गोष्टी ज्या आसात ह्यो मात्र रात्रभर चलतात, थंय कोड ऑफ कंडक्ट कित्याक लागना असोय आमचो एक प्रश्न आसा। थंय कोड ऑफ कंडक्ट लागून ते धाक बंद करानी असे व्यवहार जे विचित्र व्यवहार ज्या ठिकाणी चलता अशा या सगळ्यांक कोड ऑफ कंडक्ट लावून सगळे बंद करचे, ह्या अशा संस्कृती सारख्या कार्यक्रमाचेर बंदी घालपाचे कारण कितें म्हाका ते काय कळना। आम्ही सूचना करू शकता की अशा प्रकारचे हे जे वेळाचे बंधन जे आसा ते थोडेसे शिथिल करचे आणि आपली कला जी आसा ती पूर्णपणे मांडपाक ह्या सगळ्या युवांक किंवा सगळ्या गावातले हे सगळे जे पथकां जे येतात चित्ररथ घेऊन जे येतात हे सगळे जे येतात तांकां योग्य जाता तितको वेळ प्रामुख्यान बरोसो वेळ तांकां दिवचो।